ह्या वर्सा कोंकणी माध्यमा खातीर 24 आणि मराठी माध्यमा खातीर 14 अशें मेळून 38 नव्या शाळांक एप्लिकेशन सरकार कडेन आयल्या। आमकां दुबाव मारता की शिक्षण खातें जाणून बुजून परमिशन दिवपाक लेट करता काय कितें काय म्हणून, कित्याक अनऑफिशियली शाळेन एडमिशनां जी आसा तो प्रोसेस मार्च एंड पर्यंत पूर्ण जाता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। जे पालक आसा ते 10 दिसांनी सांगतलो, 15 दिसांनी सांगतलो अशें म्हणून वगी रावनात। गेल्या वर्सा अशेंच गेल्या वर्सा 26 शाळांक कोंकणी मराठी परवानगी अर्ज सगळे फेटाळून उडयल्ले ह्या सरकारान। ताज्या पयलींच्या वर्सा परमिशनां इतली लेट दिली की एका शाळेक 2 शाळांक सुरू करपाक मेळ्ळें ना, कित्याक तांचे कडले रजिस्टर्ड विद्यार्थी जे आशिल्ले, स्टुडंट जे आशिल्ले ते स्टुडंट हे दुसरे कडेन गेले। तर त्यामुळे लेट करिनासतना बेगिनात बेगीन सरकारान हें पूर्ण करचें अशा प्रकारचो आमी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच म्हणून इशारो दिता। आमी अशें धरता की मराठी कोंकणीची मुस्कटदाबी आसा इनडायरेक्टली केली वता। डिपार्टमेंट अंडर पॉलिटिकल प्रेशर आसा काय कितें असो दुबाव आमकां दिसता। तर त्यामुळे तातडीन ह्या शाळांच्यो परमिशनां जी आसा ती सेटल डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान करची, नाजाल्यार भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निदर्शनाक तांणी सामोरें वचचें अशा प्रकारचो इशारो हांव दितां। इतलो तेंप गोंयांत मुख्यमंत्री नासप हें पयलेच फावट प्रशासन हल्ला म्हूण मंचान विशय काडलो। इट इज व्हेरी अटमोस्ट क्रिटिकल, म्हणजे इतलें क्रिटिकल सिच्युएशन आतां मेरेन गोंयांत केन्नाच उद्भवूंक नाशिल्लें, कित्याक इतल्या लेंगदी पिरियडाक मुख्यमंत्रीच ना आनी ताज्या आनी कोणाक ताणें दिवंकूय ना, डेलिगेट करूंक ना अशी स्थिती केन्नाच येवंक ना गोंयचेर। हे पयले फावट आयल्या आनी ताज्या मुळे मोठें नुकसान जें आसा निर्णय प्रक्रियेंतलें गव्हर्नन्स ऑन द होल हाजेर ताचो पडटलो आनी तांच्या खातीर स्वता कडेन जी खातीं आसा ताजेर तर पुराय दुर्लक्ष जातलें अशा प्रकारचें म्हाका दिसता। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार।